आनी शेड्यूल ट्रायब हांगा एकठांय जाल्यात. हांव एडवोकेट जॉन फर्नांडीस मिशनाचो अध्यक्ष. म्हजे उजवे सायडीक आसा बाब गोविंद शिरोडकर आमचो स्पोक पर्सन, बाब जोजफ, बाब जोकीम क्रूज, बाय जॉयसी डायस, बाब प्रवीण आनी बाब गांवस आनी एज पर द सेन्सस डिस्क्रायब इन द 2001 सेन्सस म्हणटकीच आमी अमकें जावपाक शकता तेजेर आमकां कांय भाश्य करपाक शकना. हय सर्टनली आतां सरकार झोपी गेल्लो आसा. सरकाराक सामकें न्हिदेल्लो आमच्या इशू बाबतींत आनी आमकां खंय तरी आवाज केल्या शिवाय कांयच पत्र पडना. आतां एसेंब्ली आसता द बेस्ट फोरम न्ही. येस आमी हो इशू आमकां जाय की हो इशू एसेंब्ली डिस्कस जाता इन दीस सेशन. दॅट इज द रिजन वाय वी आर सेटिंग फॉर द स्ट्रायक ऑन एज अ येस. आमकां जाय 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 उलगुलान 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 उलगुलान. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनान खूब प्रयत्न केले उपरांत सरकारान 5 ऑगस्ट 2024 जे आमचें बील आशिल्लें तें पार्लमेंटाक टेबल केलें. तें म्हटल्यार द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस केलें 2024 आनी त्या दिसाकच पास करून मागीर 13 ऑगस्ट 2025 ह्या बिलाक आमच्या प्रेजिडेंटान असेंब्ली. आतां बील पार्लमेंटाक टेबल केल्या उपरांत आतां सरकारान पास करपा खातीर वो एसेंट दिवपा खातीर 1 वर्स काडलें आनी नोटिफाय जाले उपरांत प्रेजिडेंट एसेंट मेळ्ळे उपरांत आज ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर ऑलमोस्ट 6 म्हयने कंप्लीट जाले. पूण सरकारान जे नोटिफिकेशना प्रमाणे जे कायद्या प्रमाणे जें कितें करपा जाय आशिल्लें तें आजुनूय केलें ना. जी ऑथॉरिटी आसा ताका पावर दिवपा जाय आशिल्लें काम करपाचें तें आजून केलें ना. सी सेक्शन 1 of the readjustment representation of scheduled tribe in assembly constituency of the state of Goa Act 2025 subsection 2 अशें म्हणटा it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. आता 6 महिने जाले तरी आसतना सरकार जे कायद्याचें जें कंप्लीट करपा आशिल्लें करना म्हणटकीच अशें दिसून येता की आमच्या इशूआ बाबतींत आमकां रिजर्वेशनां दिवपा बाबतींत सरकार सिरियससो दिसना. आनीक अशें दिसून येता की आदिवासी लोकांक सरकार ग्रांटेड धरता. हें कितें करतले अशें एखादी सरकाराची समजूत जावं येता. तर मागता सरकारा कडेन की आमकां ग्रांटेड धरची न्ही. आमी न्ही रे कमी ही सरकारान मातशें लक्षांत धरचें. आनीक ज्या सरकाराक जी न्हीद येयल्या, ज्या सरकारान पेड खायले उपरांत कितले फावट पेड खायल्या सरकारान हे मुद्द्याचेर की आमचें जालेंच म्हणून जे पेड खावन ते झोपी गेल्यात मातशें जाग जावचें. आनीक सरकाराक जाग हाडपा खातीर कित्याक आदिवासीचे प्रश्न आसात तेन्ना सरकार सामको कुंकर्ण भाशेन न्हिदता. त्या सरकाराक ज्या कुंकर्ण भाशेन जो झोपी गेला त्या सरकाराक आमच्या मुद्द्या बाबतींत आमच्या इशूआ बाबतींत जागृताय करपा खातीर आमी 14 जानेवारीक 2026 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर आमी धरणां बसतले. तर आमच्या सगळ्या आदिवासी बांधवांताय आमी पॉलिटिकल डिफरन्स विसरया, आमचे आयडियोलॉजिकल डिफरन्स आसा ते विसरया. आनीक जो मुद्दो आसा आमकां 2027 जे रिजर्वेशन असेंब्लीक रिजर्वेशन जाय जो मुद्दो आसा
तो मुद्दो यशस्वी करपा खातीर सरकाराचो झोपी गेला ताका न्ही हाडपा खातीर 14 जानेवारीक सगळ्यांनी आझाद मैदानाचेर व्हडा संख्येन हाजीर जावचें अशी आमची विनंती आसा. स्पोक्स पर्सन मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन. जशें आतां आमच्या दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे हो जो मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो जो हें आसा आमचें हें जें आंदोलन जें आसलें की हे 2022 सुरू जालें. मिशन एकूच आसलें जी आमची ही जी लेजिमेंट आमची जी मागणी जी आसा की विधानसभेत आमकां राजकीय आरक्षण मेळचें म्हणून आमी मिशनान अथक परिश्रम घेतले. डेलिगेशन आसा ती दिल्लीक वेली, होम मिनिस्टरा कडेन वेली, सगळ्या आमच्या असेंब्लीचेर आमी प्रेशर हाडलो. सगळे आमचे जे हें आसा ओपोजिशन जे आसा तेंच्यांनी सगळ्या पार्टींनी आमच्या खातीर बरें काम केलें लिडरांनी. आनी ह्या प्रेशरानुसार शेवटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे बिल इंट्रोड्यूस करपाक आमी भाग पाडले. पूण मजा अशी आतां हे जे बिल हे आसा ते जावन आतां 6 म्हयने सुमार जाले. जे कितें फुडें कितें एक्सपर्टायट करपाक जाय आसलें जाता तितक्या बेगीन. आयजूच आतां अशी न्यूज कळयली आसा की इलेक्शन आसा ते 2027 न्ही तर 2026 जावंक शकता डिसेंबरांत. आनी अशें जर हे आमचें गोंयचें सरकार जें आसा जे सदांच आमकां गाजर दाखयता तुमचें काम करतले 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 म्हणून आनी आमच्या आदिवासी लोकांचो सपोर्ट घेवन ह्या हेचेर खुर्चेर बसून रावता. हे कासवाचे गतीन काम करून चलचें ना. अजून म्हणटा आमी आमकां ग्रांटेड दवरूं नाका. दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे 14 जानेवारीक आमी आझाद मैदानाचेर डेमॉन्स्ट्रेशन करतले, बसतले. त्याच बरोबर आमचो संपूर्ण आदिवासी जो समाज जो आसा तांकां कदाचित हे जे राजकीय जे आरक्षण जे आमी मागता मिशनाच्या मार्फत तेची गंभीरता कळूंक नासतली. ती गंभीरता अशी आसा की हांगासर हे जर रिझर्वेशन जर जालें जर जायत आमच्या निवडीचो आमकां जाय तो कॅन्डिडेट एक आमदार म्हणून आमी सजेस्ट करूंक शकता. आयज पर्यंत पार्टी लेवलाचेर सगळे चलताले परंतु ह्या हितून आमचे कडेन एक अधिकार येतलो. समजा 4 सीट आमदार जर मेळटा आसत त्या 4 जाणांक कोणाक आमी हे करून कोणाक आमी हे करचे मेजॉरिटीन हाडचे हे ठरोवपाचो एक वेगळो अधिकार आमकां फावो जातलो. तेन्ना जे कोण आमच्या आदिवासी समाजातले जेंचे जे आपले फुडलो जो कॅरियर जो आसा आमच्या लोकांक सव करपाचो आपली सेवा दिवपाचो अशी जे कोण जिज्ञासा पाळटा दवरता मनान आपूण बरो पॉलिटिशियन जातलो म्हणून ह्या रिझर्वेशनाच्या फुस्तार जाल्यार अजून आमी परतून म्हणटा टायमार मागीर धांवन येवं नाका. हांव अमकें काम करतालो तमकें काम करतालो कळ्ळें न्ही. हांव सदांच मिशनाच्या बरोबर आसलो. कोण मिशनाच्या बरोबर आसा आनी ना हें आमकां खबर आसा. तेन्ना शेवटचो उलो असो आसा हे जे कोण पॉलिटिकल एस्पिरंट आसा तेंच्यांनी परवा 14 तारखेर आझाद मैदानाचेर आपलो सहभाग दाखोवचो. हय आमकां मिशनाच्या फुस्तार फुडें वचपाक जाय पॉलिटिकल आमचें कॅरियर करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी प्लीज तुमचे जे कोण सपोर्टर आसा जेडपी आसूं ते पंच आसूं सरपंच आसूं जेंचे कोण हें आसा
स्वप्न आसा आपूण आमदार बी जातलो म्हणून तुमच्या सगळ्या सपोर्टरांक घेवन ते दिसा हांगासर या दाखया तुमचे कडेन कितको फोर्स आसा तो आमकां आनी सरकाराकूय कळोन दी हेंचे कडेन इतको फोर्स आसा म्हणून. सो इतकी मागणी मागता अशे आमचे जे कोण लोक आसा तेंच्यांनी ते दिसा आमकां हांगासर मिशनाक पाठिंबो दिवचो आनी सरकारा कडेन मागता परतून ही तुमची कांसवाची जी गती आसा पळय काय न्ही आमचेर हें करपाची उपकार करपाची ती मातशी वाडया मातशी कळ्ळें. आनी जाता तितके बेगीन कारण आमचे जे कोण एक्सपर्ट आसा ते सांगता हो जो एक्सरसाइज जर आसा तो आसा ताका 8 दीस सुद्दां लागपाक ना. जालें एकदां हें जालें ते ऑर्डर काडली ती जाल्यार हो एक्सरसाइज आसा तो 8 दिसां भितर पूर्ण करूंक शकता. खंयचे मतदारसंघ आमकां मेळूंक शकतले हें आसा. हां साहजिकच कदाचित सरकार भियेता आसतलें कितें म्हणून आतां जे कोण आमदार तेंचे आसा तेंचे सीट वयतले आनी कितें म्हणून कळ्ळें न्ही म्हणून तांकां खुश दवरपा खातीर ना तुजें कांय जावचना रे तुजो सीट हें उरतलो कितें उरतलो सेफ उरतलो हें तांकां मनोवपा खातीर जर तुमी हो जर टायम आमचो पिड्ड्यार जर करता आसत आनी झप करून जर हें जर जालें कितें कोड ऑफ कंडक्ट जर लागलो आमी मेले आमी हें लक्षात धरप. हें सगळें म्हज्या समजता आदिवासी बांधवांक सांगता हांव मारली मागीर आमची म्हणून इतक्यान मागता की सगळ्यांनी हेची नोंद घेवची सरकारानूय घेवची बीजेपी पार्टीनूय घेवची आनी आमकां बेगीनच्या बेगीन जें तुमी एश्युरन्स दिल्लें आसा तें परिपूर्ण करचें इतकें मागतात. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.